बिचोले तालुक्यातली वेस्ट मॅनेजमेंटाची मिटींग जाल्या उपरांत आज कोस्टल बेल्टाची वेस्ट मॅनेजमेंटाची मिटींग हांवें घेतली आणि तितूंतल्यानय पळयत जाल्यार 70% पंचायती ज्या पद्दतीन करूंक जाय त्या पद्दतीन करिना. 30% पंचायतीचें काम खंय तरी सारकें आहा. सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन्स पंचायती ह्या सगळ्या जाणांक परत एकदा स्ट्रीमलायन केला आणि सगळी वेस्ट कशा पद्दतीन कलेक्ट करपाची पळय न्ही ताका एक प्रोसेस केला. कंपल्सरी सगळ्या पंचायतींनी कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट करपाचे. इट इज कंपल्सरी. 100% पंचायती कडेन शेड आसपाक जाय तेंय सांगलां. कॉन्ट्रॅक्टर वील बी एम्पॅनल्ड वीथ अवर सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन. हाऊस टॅक्स आनी गार्बेज टॅक्स कंपल्सरी कलेक्ट करपाक जाय. रेंटल रावतात तांकांय बी वेगळो आनी गार्बेज टॅक्स आसा तांच्यांनी कलेक्ट करपाक जाय. हें सगळें केल्या उपरांतूच तें स्ट्रीमलायन जावपाक शकता. म्हणून त्या सगळ्या आमच्या एकंदर जे आसा पळय न्ही सेक्रेटरी आनी सरपंच 15 फायनान्स कमिशनचे पयशे कशे स्पेंड करप हो तांकां क्लियर कट सांगला. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ह्या पद्दतीचे थंयसर आसलेले फंड्स पडून आसा ते तांकां पयशे स्पेंड करपाक लायला. हें सगळें जो पर्यंत वेवस्थीत रित्या करिना तो पर्यंत हें जावचें नासलें. म्हणून तांकां ऑलरेडी म्हणजे हे सगळो तांकां एक शेड्यूल दिला. 1.5 ते 2 म्हयन्या भितर सगळें कामां उडोवपाक लायला. अजून हेज्या पलीकडे पुराय गोंयांतली वेस्ट अजून एकदां सेग्रिगेट करपा खातीर कन्सर्न ऑल डिपार्टमेंट ऑल स्टेक होल्डर्स आनी ऑल कॉन्ट्रॅक्टर्स हांची मिटींग हांव परत घेवपाचो आहा. जेणे करून सगळी वेस्ट जी आहा पळय न्ही रे योग्य रित्या इन्क्लुडींग म्हणजे आमी सॉलीड वेस्ट करत आसात अशी वेट वेस्ट इंडस्ट्रियल वेस्ट कॅमिकल वेस्ट आनी इवन दो आयडीसीतली वेस्ट ही कशी ट्रीट सद्या पयलीं कितें करता आनी ते एकदां स्ट्रीमलायन करपाक ती एकदांची मिटींग घेवन सगळें करतलो. आनी सरकार इतके पयशे मोडल्या उपरांत आमकां रस्त्यार वेस्ट दिसपाक जायना तेच्या खातीर आमी काम तुमचे सजेशन्स बरे आसा पूण वॉट हॅपन्स टू दोज पंचायत जे टॅक्स कलेक्ट करून देखून प्रॉपर गार्बेज मॅनेजमेंट करना. तेंचेर आमी ऑलरेडी तेंचेर आतां मरे मॉनिटर करपाक सुरवात केला. थँक्यू.